प्रितीच्या भावा भयणानो, कित्याक उपकारोत तुवें आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार. भागिवंत इनासाच्या ह्या उतरां वरवीं भागिवंत फ्रांसीस शावियर आपल्या जिविताची नवसरणी करता, आपलें जिवीत बदलता. एका तेंपार व्हडपण, एका तेंपार गिरेस्काय, एका तेंपार जायते व्हड व्हड वस्तू आपणावपाचें भागिवंत फ्रांसीस शावियराक मोन आसलें आनी इच्छा आसली. पूण जेन्ना भागिवंत इनास दे लॉयला हाची भेट ताका जाता आनी जेन्ना ही उतरां इनास दे लॉयला भागिवंत फ्रांसीस शावियराक म्हणटा, तेन्ना भागिवंत फ्रांसीस शावियराच्या जिविताची नवसरणी जाता आनी भागिवंत फ्रांसीस आपले पुराय जिवीत देवाचे सेवेक तो भेटयता. प्रितीच्या भावा भयणानो, व्हडपण सोडुया, आमकांच खाली करुया ओ ल्हानवीक जावया. घोडे आमकां जोण एकल्याक आनी म्हाका म्हणोंक खूब सोंपें व्हडपण सोडून ल्हानवीक जावया अशें म्हणोंक खूब सोंपें, पूण जिवितान पाळूंक आनी हाचेर नियाळ करूंक घोडे खूब आगवड. पूण तरी आसतना प्रितीच्या भावा भयणानो, जो कोण व्हडपण सोडून ल्हानवीक जाता, जेजू तसल्या भावा भयणाक एक इनाम फावो करता आनी तोच इनाम आमकां जाकोबाच्या 10व्या आवेस्वरांत 4थ्या आवेस्वरांत 10वे वळींत आमकां मेवता. थंय जेजू अशें म्हणटा, जो कोण ल्हान जाता ताकाच देव उंच उबारता. जो कोण ल्हान जाता ताकाच देव उंच उबारता. प्रितीच्या भावा भयणानो, आमच्याच जिविताचेर नदर मारून नियाळ करूंक खूब गरजेचें. हो देवाचो इनाम हांव शेवूंक पावतलो काय? ह्या संवसारांत म्हजीं पावलां मारता आसतना हेरीत भाशेन ल्हानविकायेचीं पावलां हांव मारतां काय? हांव हो इनाम शेवूंक म्हजी तयारी ह्या संवसारांत हांव करतां काय? आमकांच हाचो प्रश्न सोदूंक खूब गरजेचो. इश्टानो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक धाकटुली घडणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. इश्टानो, एका गांवांत एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताचें मोन म्हणल्यार, ताची येवजण म्हणल्यार आपल्याक जाता ती गिरेस्तकाय आपणावपाचें, व्हडपण आपणावपाचें, जाता तितली गिरेस्तकाय एकठांवून दवरपाचें, हेंच ताचें मोन आसलें. कातोलीक भाव आसलो खरो, पूण आपल्या कुटुंबाचें, आपल्या धर्माचें, आपल्या शेजाऱ्याचें ताका पडोन नासलें. फकत ताचें मन गिरेस्तकाय आपणावपाचें, एका दिसाक व्हड मनीस जावपाची इच्छा, हेंच मन ताच्या मनांत आसलें. आनी दर दिसा दर घडये कशे भाशेन हांव गिरेस्त जातलो, कशे भाशेन हांव व्हड जातलो, हीच चिंतना चिंतून दर दिसा तो आपलीं पावलां मारतालो. एका दिसा आपल्या ऑफिसांत बसून आशिल्ल्यान ताची नदर ताच्या सामकार आशिल्ल्या खुर्साचेर पडटा. ताच्या सामकार आशिल्ल्या खुर्साचेर पडटा आनी पडून पडून ताच्या मनांत 2 वस्तू ताच्या मनांत येतात. ते म्हणल्यार कुरीस आनी कोदेल. कुरीस आनी कोदेल. ह्यो वस्तू, दोनूय वस्तू, कुरीस आनी कोदेल, ताका परत परत सतायतात. विसरूंक जाय तो प्रयत्न करता, पूण तरी आसतना विसरूंक कशेंच जायना. परतून परतून कोदेल कुरीस, कोदेल कुरीस. आनी थोड्या वेळान ताच्या मनांत अशें येता, खंयची वस्त चडा म्हत्वाची काय, कुरीस ओ कोदेल, कुरीस ओ कोदेल. विसरूंक प्रयत्न करता, पूण तरी आसतना विसरूंक जायना. आनी प्रितीच्या भावा भयणानो, ह्या घडणेचो बरयणार ही घडणी इतल्यान सोंपयता
घोडये ताचें जिवीत बदललें तें तुवें घडणेन तो दिना, पूण दोन वस्तू वाचतल्या मुखार तो दवरता आनी अशें म्हणटा, आयज तुका कितें गरजेचें? वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू, क्रॉस ऑर द चेर, कोदेल ऑर कुरीस? आज इश्टानो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमकांच जण एकल्यान हो प्रश्न विचारूंक खूब गरजेचें, आयज हांव कसली विश घेवन ह्या संवसारांत पावलां मारता काय? आयज म्हाका कसली गरज काय त्या कुर्साची ओ त्या कोदेलीची? ज्या कुर्साचेर जेजून मरून आपल्याकूच खाली केलो, वो त्या कोदेलेची जुंय आमी जायते पावटी ह्या संवसारांत आमची पावलां मारता आसतना उंच उंच सोदऱ्यो जायतें व्हडपण सोदूंक आमी भोंवता. आयज म्हाका आनी तुका कितें गरजेचें काय? आमकांच नियाळ करूंक आयचो हो विशय उलो करता आनी आमकां आमचें पास्ट, प्रेझंट आनी फ्युचर हाचेरूय नियाळूंक आमकां उलो करता. हांव कितें घेवन आसलो काय, कोदेल ओ कुरीस? हांव आतां प्रेझंट कितें घेवन आसा काय, कोदेल ओ कुरीस? हांव फुडाराक कितें घेवन आसतलो काय, ल्हानविकाय ओ तें व्हडपण, क्रॉस ऑर द चेर? हाचो जबाब आमी आमकांच सोदूंक खूब गरजेचो आनी फायद्याचो. इश्टानो, दर दिसा दर घडये ह्या संवसारांत आमची पावलां मारता आसतना आमी जण एकलो आमी ह्या संवसारांत व्हड जावंक आमी प्रयत्न करता, आमचो घाम वारोवन आमी वावुरता आनी जायते आमी आमकां आपणायता. जें कितें संवसारा नदरेन आमी आपणायता तें आमकां फकत संवसारांतूच आनी मनशां मुखार आमकां व्हड करता. पूण आमची ल्हानविकाय, आमचो ल्हान स्वभाव, आमची देवाचो मोग जो आमच्या जिवितान आसा, हें की आमकां देवा मुखार व्हड करता. आयज म्हजें जिवीत खंयच्याच ओद्दान वाडलोलें आसा काय, संवसारी ओद्दान ओ देवा ओद्दान? हांव कसलें व्हडपण सोदूंक हांव भोंवता काय, संवसारी व्हडपण ओ सुर्गीच्या राज्यान पावयतलें व्हडपण? जरी तर आमचें व्हडपण संवसाराचें जाल्यार तें व्हडपण फकत संवसारांत आनी मनशां मुखार. जरी तर म्हजें व्हडपण ह्या संवसारांत पवित्र जाल्यार ओ बरें जाल्यार तें व्हडपण म्हाका सुर्गीच्या राज्यान पावूंक म्हाका सोंपें जातलें आनी खूब फायद्याचें जातलें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां कांय बरीं उतरां आयकूंक मेवल्यांत. जरी तर तूं तुकाच व्हड म्हणटाय जाल्यार तूं केन्नाच व्हड जावचो नाय. तुका तर व्हड जावंक जाय जाल्यार तुका देवान व्हड केलो अशें देवान तुका म्हणूंक जाय आनी तेन्नाच तूं व्हड जावंक पावतलो अशें कितें आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक आनी नियाळूंक मेवलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार एक आवय आपल्या पुताची एक वीश घेवन जेजू सोरी येता आनी ती वीश कसली काय, एका तिच्या पुताक उजव्याक आनी एका तिच्या पुताक दाव्याक बसूंक. वीश घोडे कोणाची आसली काय ते पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवना. घोडे आमच्यांनी म्हणूंक येता वीश घोडे आवयची घोडे आसलेली जायत. कित्याक आमी तर नदर मारीत जाल्यार आवय बापायक सदांच जाय आपली भुरगीं व्हड जालोलीं, तांचो फुडार बरो जालोलो. समजुया ओ धरुया ही वीश घोडे आवयचीच जाली आनी हाका लागून आवय आपल्या दोगांय पुतांक घेवन जेजू सोरशी आयली आनी ताका एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक जेजू लागीं प्रार्थून मागूंक लागली. आनी सोर शेवटी सोरपोट पडून आपली गरज जेजू ताई ती दवरता. तिची वीश सादी न्हय, तिची वीश बेश्टीच न्हय, पूण व्हड जावपाची. इट इज अ प्लेस ऑफ ऑनर, प्रायड, प्रेस्टीज. असली वीश घेवन ही ओस्तोरी जेजू सोरी येता. आनी इश्टानो, पळयत जाल्यार तिका हे
काळीज कसलें जालें काय जेजू सोवे येवन हो रिक्वेस्ट जेजू सोरे धरपाचे तिका हे गाट्स कशें आयले काय थिओलॉजन्स जरी तर आमी तर पळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकाचे शिकणार हाचेर तर नदर मारीत जाल्यार ते सांगतात शी वॉज द सिस्टर ऑफ मदर मेरी ताका लागून शी हॅड सम फॅमिली बॉन्डिंग ताका लागून तिका तें सोंपें जालें टू कीप हर रिक्वेस्ट बिफोर जिजस ताका लागून ती स्ट्रेट अवे येता आनी आपले रिलेशन आसा देखून ती उक्तेपणी जेजू मुखार आपलो रिक्वेस्ट दवरता भियेनासतना ताका लागून ती उक्तेपणी येता जेजूक सांगता एकल्याक म्हज्या पुताक तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक सोंद फावो कर सरशेवटी जेजू तिका म्हणटा जरी तर तुका तर म्हज्या उजव्याक दाव्याक बसूंक जाय जाल्यार तें म्हजेर धरलोलें ना पूण म्हज्या बापाचेर धरलोलें आसा इश्टानो त्या काळार आमी तर नदर मारीत जाल्यार जायते जाणांचे नोशन आसले की जेजू जावन आसा एक पॉलिटिकल मसाया आमी जाणा पॉलिटिक्साचेर नदर मारीत जाल्यार जी कोण पॉलिटिक्सान आसा तांकां जायती पदवी आसता शक्ती आसता ताका लागून जायत्यांच्या मनांत आसलें की जेजू एक पॉलिटिकल मसाया म्हूण ताकाच लागून हें नोशन घेवन हें धोरण घेवन ही आवय जेजू सोडची येता जेजू ह्या संवसारांत एक सोरवंडार कसो आयलो हें ती चिंतूंक आनी हें नोशन आपल्या जिवितान घेवंक ती ओस्तोरी आनी शिसूय विसरतात हाका लागून ही ओस्तोरी जेजू सोरे येवन मागता एकल्याक आपल्या उजव्याक दाव्याक बसूंक लाय पूण जेजू ताका म्हणटा तुमकां तर व्हड जावंक जाय जाल्यार तुमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय वो दुसऱ्यांचे तुमी सेवा वो सेवक जावंक जाय तेन्नाच तुमी व्हड जावंक पावतले आयज आमकां हो प्रश्न करूंक खूब गरजेचो जो प्रश्न जेजू शिसा मुखार दवरता हांव तयार आसां काय दुसऱ्यांचे सेवेक म्हजें जिवीत ओरपूंक दुसऱ्यांची सेवा करूंक कित्याक जेजू सांगता जेन्ना तूं सेवा दिता आनी सेवा वांटता तेन्नाच तूं आपल्या नदरे मुखार तूं व्हड जावंक पावतलो तर इश्टानो व्हडपण सोडुया ल्हानवीक जावया ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेतले काय दोन वस्तू तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता पयली सुवातेर लेट अस गो इन सर्च ऑफ आवर विश लेट अस गो इन सर्च ऑफ आवर विश म्हजी विश कितें काय ते घडणेंत आमी तर नदर मारीत जाल्यार त्या मनशाची विश आसली एक व्हड मनीस जावंक ताका लागून जायती गिरेस्तकाय तो आपणायतालो बागियोन फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार ताच्याय जिवितान हीच वीच आसली एक व्हड मनीस जावंक जायती गिरेस्तकाय आपणावंक आयच्या शू वर्तमानांतूय आमी तर नदर मारीत जाल्यार ते आवयची वीश जाली आपल्या एकल्या पुताक उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक आयज म्हजी आनी तुजी वीश कसली काय व्हड जावपाची संवसारी नदरेन ओ देवाचे नदरे मुखार आमी ल्हान जावंक ताका आवडटली जावंक आमची वीश कसली काय हें सोदून काडूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता तर इश्टानो ह्या विशयाचेर नदर मारता आसतना आमचीच वीश जण एकल्याची वीश आमी सोदून काडूंक गरजेची आनी फायद्याची दुसरे सुवातेर दुसरी वस्त आयचे दिसा आयचो विशय आमच्या जिवितान आमकां घेवंक आपयता तो म्हणल्यार संवसारी व्हडपण न्हय पूण स्वर्गीचें व्हडपण घेवंक आयचो विशय आमकां उलो करता आनी उस्कायता प्रितेच्या भावा भयणींनो लुकाच्या शू वर्तमानांत 16व्या आवेस्वरांत 19वे वळींत आमी तर नदर मारीत जाल्यार त्या गिरेस्त मनशाची आनी लाजाराची वपार आमकां आयकूंक मेवता तो गिरेस्त मनीस व्हड व्हड जेवणां करतालो संवसारांत आसतना बरी बरी आंगोस्त्रां न्हेसतालो पूण तो गरीब लाजार बाबडो ताच्या मेजा वयलें कितें सोकलां पडटा तें खातालो ताची आंगावळी पिंजलेली आसली
गरीब मनीस तो आसलो, पूण दुसऱ्या वद्दान पळयत जाल्यार तो गिरेस्त मनीस व्हड व्हड जेवणां आपल्या इश्टां मित्रां बराबर करतालो आनी एक बरें कुशालकायेचें जिवीत जियेतालो. पूण जेन्ना दोगोय मरतात, गरीब आब्रामाच्या गोपांत आसता, गिरेस्त मनीस एमकोणांत आसता. गिरेस्त मनीस एमकोणांत आसता. संवसारांत एका तेंपार आपूण व्हड म्हूण समजतालो तो गिरेस्त मनीस सोर शेवटी एमकोणांत. आनी जो संवसारांत आसतना ल्हानविकायेचें काल्तिकायेचें आवरण घालून न्हेसलोलो मनीस सोर शेवटी आब्रामाच्या गोपांत आसता. आयज म्हाका आनी तुका कोणाच्या गोपांत आसूंक उमेद आसा काय? वो कोणाच्या गोपांत आमी रावूंक सोदता काय? जेजूच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार जेजू स्वर्गा संवसाराचो राजा आसलो, बापाचो एकलोच पूत, पूण संवसारांत येवन एक सेवेचें रूप ताणें घेतलें आनी एक सेवा दिवंक आनी सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला अशें ताणें संवसाराक पुरगोटलें. आपल्या निमण्या जेवणा वेळार पोऱ्यान सोर शेवटी आपलेंच आपदान, आपली कूड आनी आपलें रोगोत आपल्या शिसांक तो फावो करता. आपूण ल्हान जाता व्हडपणान न्हय पूण ल्हान जावन आपलीच कूड आनी रोगोत शिसांक तो खावंक फावो करता. आनी सोर शेवटी म्हजी आनी तुजे पासत आपलें रोगोत वारोवन खुर्सार आपलो प्राण सोडटा. स्वर्गा आनी संवसाराचो राजा हाची परब आमी फाल्यांच्या दिसा समोरमतल्या. ताच्या माथ्यार भांगाराचो मुकूट आसूंक जाय आसलो, पूण म्हजी आनी तुज्या मोगा पासत ल्हानविकाय आपल्या जिवितान अणभवता ल्हान जाता. आंकवार मारेच्या जिवितांत नदर मारीत जाल्यार तिणें म्हणूंक येताली हांव देवाच्या पुताची आवय, पूण सोर शेवटी ती म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकोन, अ सर्वंट. ही आसा हांव देवाची चाकोन, अ सर्वंट. आनी देवा मुखार व्हडपणान बरो न्हय पूण ल्हानविकायेची पावलां मारता. ल्हानविकायेन देवाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत हाडटा. आयज म्हाका आनी तुका जबाब करूंक खूब गरजेचो आनी फायद्याचो. ह्या संवसारांत कितें हांव घेवंक आशेतां काय? म्हजी वीश कसली काय? कुरीस कोदेल, कुरीस वो कोदेल, व्हडपण ओ ल्हानविकाय. जेजू आमकां जण एकल्याक नमुनो ल्हानविकायचो, ताचे सारकेले ल्हानविकायेन भरलोलें जिवीत जिवंक आमकां जण एकल्याक हे मिसा भेटेन त्याच देवाचो आदार आनी बळ मागून घेवया.